येरिको मागण्याचो तिसरो दीस. देवाचे उतार, एक उतार, तो पवटी मुंचे. Isaiah chapter 60 verse 1. ऊट परचळीत जा, तुझो उसवाड आयला. तरेस्परेची महिमा तुजेर परचळता. John chapter 8 verse 12. जेसू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उसवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उसवाड आसतलो. Isaiah chapter 58 verse 8. तेन्ना फांत्या फरी तुमचो उसवाड परसळतलो आनी तुमचे गाय वेगीस बरे जातले. तुमचे नितीवणपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सरीसपरेची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. Malachi chapter 3 verse 20. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या नितीचो सूर्य उदेतलो आनी तांच्या किरणांनी भलायकी आसतली. John chapter 12 verse 46. हांव ह्या संवसाराक एक उसवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरसो ना. John chapter 9 verse 5. हांव संवसारांत आसासर हांव संवसाराचो उजवाड.